Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फर्स्ट मेच्यान आमी सगळ्यांक बिलो अबव 18 सगळ्यांक वॅक्सिनेशन सुरू करतले. जर तुम्ही फर्स्ट डोस घेतलो वॅक्सिनाचो जाल्यार एक 28 दीस तुमकां ब्लड किंवा प्लाज्मा डोनेट करपाक मेळचें ना, कित्याक ही आतां न्यू गायडलायन्स आयल्या आजूच. आणि इवन आफ्टर सेकंड डोस परत 28 दीस डोनेट करपाक मेळना. सो म्हाका तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी जर ब्लड डोनेट करूंक सोदता आनी प्लाज्मा डोनेट करूंक सोदता, प्लीज कम एंड डोनेट बिफोर यू टेक दी वॅक्सिनेशन. हातून जी आमची नीड आसा, नीड ऑफ दी अवर, ती सॅटिस्फाय जातली. ब्लड बँकेन शॉर्टेज अशें ना, पण आमी आतां वी आर वर्किंग ऑन एज टू एज अशें म्हणटात की म्हणजे स्टॉक येता तितलो स्टॉक युटिलायज जाता. So we need more donors to come forward and donate blood and plasma. वाडट्यो कोविड केशी पळोवन 2000 खाटी वाडोवपाचेर आरोग्य खात्यान लक्ष दिला. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बेगीन सुरू करपाचेर भर दिला म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन फेसबुक पोस्ट घाला. DMC, दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल आणि कासावली हॉस्पिटलांत खाटी वाडयतले. कोविडाच्या अरिश्टांत गरजूंक मदत करूंक बीजेपीची सेवा ही संघटन कार्यावळ परत सुरू जाता. सेवा ही संघटन अशा तरेचो आमी कार्यक्रम परत एकदा राबोवपाक जाय आणि त्या हातूंतल्यान आमी जे गरजूवंत आसा, आज जाता कशें की बऱ्याच भागा भितर आपापल्या एरिया भितर बरेचशे लोक पॉझिटिव्ह केसीस असतात, पण त्यांची अशी हालत आसता की तांकां घरातले सगळीच जर मंडळी पॉझिटिव्ह जाली जाल्यार तांकां सामान एखादें हाडपाक वयतलो किंवा मेडिसीन घेतलो जाल्यार हें घेवपाक वचपाक अडचणीचो विशय जाता. आणि अशा वेळार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तांकां मदत करपाक जाय. बरीचशी अडचण आज जी आसा ती बेडी मेळपाक अडचण आसा, बऱ्याच जाणांक कॉर्डिनेट करपाक अडचण जाता. ताका लागून सरकारानूय काही नंबर त्यांचे हे डिक्लेअर केल्ले आसात वेगवेगळ्या हॉस्पिटला भितर. त्यांचे कडेन कॉर्डिनेट करून, सरकारा कडेन कॉर्डिनेट करून तांकां ती उपलब्ध करून दिवपाचें काम आसत. बरेचशे आतां आमी पळयतात की रक्ताची अत्यंत आवश्यकता आसा आणि ताका लागून आमी सगळ्या आमच्या हाका अपील केल्लें आसा की त्या भागा भितर जमता आसत जाल्यार ब्लड डोनेशनचे कॅम्प करात आणि ते गोवा मेडिकल कॉलेजीक जे ब्लड अपुरे आसा ते तुमी दिवपाचें काम करपाक जाय. प्लस आमी प्लाज्मा डोनेशन जे आसा, प्लाज्मा डोनेशन कॅम्प घेवपाक मेळना, पण प्लाज्मा डोनरांचे जर आमी लिस्ट तयार केलें आणि ते जर गोवा मेडिकल कॉलेजाक जर आमी दिलें जाल्यार ते स्वता तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतात, तांकां गाडी धाडून तांकां आफोवन घेतात, प्लाज्मा डोनेट करतकच त्या मनशाक परत धरून घरा पावयतात. अशा तरेची ही जी व्यवस्था आसा ही व्यवस्था त्या ह्या माध्यमांतल्यान करपाक जाय अशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. बरेचशे भितर आमी पळयतात की जाणटी मनशां घरा आसात, पण तांकां भायल्यांक जर एखादी फॅमिली कोवीड जाली जाल्यार तांकां पयशे तांचे कडेन आसात, पण तांकां हाडून दिवपाक मदत करपी मनीस जाय. म्हणून आमी आमचे जे बुथाचे कार्यकर्ते आसात तांकां अपील करतात की तुमी तांच्यांनी तांकां ती मदत करची, गरजूवंतांक मदत करची. फाल्यां कावंटिंग जे जातलें त्या जाग्याचेर प्रत्येकाक उमेद आसता जिखतकच, आणि त्यामुळे प्रत्येकान केवळ एक उमेदवार प्लस त्याच्या बरोबर 3 कार्यकर्ते ह्याच्या व्यतिरिक्त जास्त कोणाक व्हरू जायना. कावंटिंग हॉला भायर थंय सेलिब्रेशनूय करपाक जायना, रॅली आसची ना. आणि आमी सांगिल्लें आसा आमी नॉर्मली निवडणुकीचो निकाल लागतकच सगळ्या जाणांक आमी पणजेन आपयतात, तांकां आमी सन्मान करतात, तांकां आमी हार घालतात, पण ह्या वेळार आमी हे सगळें कॅन्सल केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.